भुतानीक काडिल्ल्या शोकॉज नोटिसाचेर जाप मेळ्ळ्या उपरांत भुतानीक दिल्लें लायसन रद्द करचे बदला ते जापीचेर कायदेशीर पंगड नेमिल्ल्यान सांकवाळचे थळावे बेजार जाल्यात. आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका. भुतानीक साल्वार करपा खातीर सांकवाळ पंचायत मुद्दम कळाव करता. हातूंत आमदाराचो आस्पाव आसा. जर आमदारान हें लायसन रद्द केलें ना जाल्यार थळाव्यांचें व्हड आंदोलन पणजे जातलें अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिला. सांकवाळ पंचायतीन काडिल्ले शोकॉज नोटिसेक भुतानीन उरफाटी जाप दिला. तरी लेगीत थळावे पंचायत कारवाय करपाक अनमनता असो आरोप करून सांकवाळच्या कांय थळाव्यांनी पणजे आझाद मैदानाचेर आंदोलन केलें. सांगप म्हणल्यार व्हेरी डिसअपॉयंटींग एक्ट जालो काल, कित्याक 25 तारखे सप्टेंबराचेर आमचे सरपंच मेंबर आहा तो डेरिक वालीस तेणें सांगलोलें की आमी लोकां बरोबर हाय म्हणून, गांवचे परस हाय म्हणून, आनी ते प्रूव करपाक तेगे कालचो दीस आसलो. काल जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना ते पंचायतीची बॉडी मिटींग तांकां कळोवन येयलें की शोकॉज रिप्लाय येयला म्हणून फ्रॉम भुतानीची. सो ती रिप्लायचेर आमी ते चवकशी केली तेन्ना काल मिटींगेक कळोवन येयलें की ते रिप्लायचे कांय व्हॅल्यू ना, कांय वेटेज ना ताका, ते कांय रिप्लाय सारको ना आसलो तितून. कित्याक तेगेली रिप्लाय सांगताली की तेजें कांय ना म्हणून तेजेर आमकां तेच सांगताय कमिशन ना म्हणून तेंचे कडेन. सो तेगून आमी रिक्वेस्ट केले आमचे न्यू इलेक्टेड आनी आमचो 5 मेंबर वॉर्ड नंबर 2 डेरिक वालिसाक ती रिवोक करपा जाय, सस्पेंड करपा जाय म्हणून लायसन्स ती. पूण तरी पूण तेणें कांय आयकोना आमगेलें आनी कितें सांगपाक लागले, एक सिली रिजन दिला आमी लिगल नोटीस घेता म्हणून, लिगल टीम घेता म्हणून. आतां लिगल टीम म्हळ्यार कितें जाय लिगल टीम तांकां? जेन्ना तुमी लायसन्स दिवपाक शकताय तेन्ना तुमी लिगल टीम करूनाय, इन्स्पेक्शन करूनाय, कांय करूनासतना तुमी एक दिसान तुमी लायसन्स दिताय आनी आतां जेन्ना रिवोकेशन टायम येता, सस्पेन्शन टायम येता, तुमी ते करपाक शकनाय तुमी. सो हे मुखार कितें चोपा आहा तें आमकां कांय पडचें ना, कित्याक जशें तांकां बेसांव मेळटा हे बेसांव कोणाचें मेळटा तांकां? आमचो जो पंचायत मिनिस्टर आहा, जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्युन्सीचो MLA बबीन गुडिनो, तेणें एक्शन घेवपाक लायला हेचेर. तेणें कांयच करूं ना अजुनी. तो म्हणटा ताका आमी नांव घेनासतना जेम पडना. जेम कशें पडटलें आमकां? इफ तुवें सारकें काम केलें जाल्यार, तुवें आमच्या पंचायती सारके मेंबर सारके तुवें ट्रेनींग दिली जाल्यार आमकां जेमा बंद पडपाची, आमकां रेस्ट मेळपाचें सारकें. तुमी आमचे रेस्ट काबार केला. सो हेका लागून आमी टोटल हेका विरोध आहा सारकें कितें केलें तें पळय. आनी आमी मुखार चलतले आतां, कित्याक हो आतां प्रोटेस्ट आनी मुखार येतलो.